आम आदमी पार्टी काँग्रेसी कडेन बेठीच येवना, तांकां तांचे अस्तित्व तिगोवन दवरपाक जाय। ताकाच लागून आपान काँग्रेसी कडेन हात मेळयल्ल्याचो आरोप रॉयला फर्नांडिसान केलो। पळयात। हिंगसून 200 मिटरां भितर आम आदमी पार्टीचे ऑफिस आसा। आमकां बॅनर लावपाक मेळना, थिंग सिंबल आसा। बीजेपी आम आदमी इज टुगेदर, ना जाल्यार आयज पर्यंत ते कित्याक काडूना? ऑफिस आसूं, बट द सिंबल शुडंट बी देर। वाय इज इट स्टील देर? यू कॅन सी दिस। लोकांक लागीं मागता आमी फकत काँग्रेस आनी हे म्हूण डिवायड जावन हेरां करताय। आम आदमी हॅज फायनली कम टू काँग्रेस ओनली टू सीक इट सपोर्ट टू सर्वायव, बट बीजेपी बराबर आसा म्हूण कित्याक करता? कित्याक 200 मीटर देखून ना, विथीन द 200 मिटर्स लायन थिंगा MLA चे ऑफिस हा आनी तेजेर तेंचो लोगो, तेंचे होर्डिंग्स सगळे हा। दुसरे वटेन आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान रॉयलाचे आरोप भायर आयले। पालेकराच्या कोतान रॉयला आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयता खंय। दुसरे वटेन रॉयला ही भाजपाची प्रॉक्सी उमेदवार आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो। रॉयला फर्नांडीस कोण एक रिजाइन्ड काँग्रेस पर्सन who resigned for the sake of her selfish motive of contesting this election when 1.5 year term उरला म्हणटा ते पण रिजाइन जाता आणि काँग्रेस सोडून एक पॅरलल काँग्रेस रेडी करता म्हणपी कॅन्डिडेट सांगता इंडिया अलायन्साचे इलेक्शन म्हणून। इज इट अ स्टेटमेंट ऑफ इंडिया अलायन्स एनी पार्टनर्स? आज प्रत्येक इंडिया अलायन्साचो पार्टनर इंक्लुडिंग कॅप्टन विर्यातोन क्लियर कट सांगला की we should not allow backdoor entry of BJP of this election by voting proxy candidates of BJP. And Royla is the first proxy candidate of BJP, and I reiterate that fact. Royla is the first proxy candidate of BJP, and Popu is followed by Popu. And that is why Ekta Bhatlan Churchill Babasa, who is hobnobbing with Chief Minister and BJP, and whole Banavli constituency knows about it. And Royla, obviously, otherwise she wouldn't have contested this election, defying her party, where she said that she is a Congress person. So it is all lies. It is a white lie. उरल्या ते वोटर आम्ही जे आसा बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, दे आर गोइंग टू वोट वायजली. दॅट शुड नॉट बी एनी. काँग्रेस वर्कर्स ते सांगतात ताचे तूं ताका बरोबर पळयला ताजे हांगा बुथूय ना मरे. फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी बूथ मेजले 12 आनी 13 टोटल 25 सुमार बूथ्स आसा. थंय ताजे बुथार बसपी लोकूच ना जाल्यार खंय गेले ताजे काँग्रेस वर्कर्स? दिस द क्वेश्चन. शी वॉज ट्रायंग टू क्रिएट अ नॅरेटिव्ह. आय थिंक शी हॅज फेल्ड मिझरेबली इन दॅट नॅरेटिव्ह, अँड वी विल सी द रिझल्ट्स टुमॉरो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.